हॅलो गाईज, तर न्हू आमी आत्तां कामाच्यान येतालीं आनी तुमकां कितें सांगपाचें म्हळ्यार सांग, आमी न्हू गाडी घेवन थंयच आशिल्लीं आनी इतक्यान गवे रेडे सामको आवाज एकलो म्हाका गाडी म्हणपाक लागलो, दीदी आप जाओ, कुछ नहीं होगा आनी हांव आमी फास्ट येतालीं इतल्यान तो सामको टर्न जालो हांगार येवपा सारको आनी मागीर आमी खूब टायम रावलीं थंय पळोवपाक. आमी फास्ट गाडी घेवन येयलीं, गाडी सुद्दां सारकी पडपा अशी जाली, कळटा भंय न्ही फाटल्याच्यान धांवून बी म्हणून. मागीर आमी सगळीं जाणां हांगाच पळोवपाक लागलीं आनी पळय हांव व्हिडियो एक शूट जाला तो धांवून वयता 5-6-7 जाण कितले आशिल्ले पळय. आतां राव तुमकां बी दाखयता. वयता वयता पळयात कितके डेंजर आमकां ते घरा कडेन येवपाक सुद्दां भंय सामको अशें कळटा पिसावलेले बी आसले जाल्यार धांवून येत म्हणून सामको भंय. आमी आतां सगळीं जाणां थंय आशिल्लीं आनी हांव व्हिडियो काड म्हणल्यार तुमकां दाखोवपाक जाय आशिल्लें आमकां. सो हॅलो गायज, कशी आहात तुमी सगळीं जाणां? होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसतलीं. तर गायज, आमगेर आसा अळमी, गोवन अळमी. आमी सामकी वाट पळयतालीं केन्ना काय अळमी मेळटली म्हणून आमकां आनी फायनली आमकां हाडून दिली अळमी. सो आयज रेसिपी अळम्यांची. सो हेंची आमी चड करून आयजूच करतली. तूं आज करतले आनी फाल्यां आयजूच आमी हेंची रेसिपी करतली. आनी तर न्ही आतां मम्मी करता आमगेली मशरुमाचे गोवन स्टायल मशरूम करी, म्हणल्यार आमी करता कितें म्हणटा अळमी करता आमी. सो ती रेसिपी म्हणल्यार तुमकां दाखोवया. तर हांव तुमकां आतां प्रॉपर आमच्या गोवन अळम्याची रेसिपी दाखयता कशी कितें करता ती. तर मम्मी सोय कापली ऑलरेडी आनी ती अळमी आहा तिका हें करपा जाय, कितें म्हणटा तें कट करपा जाय न्हू, पीस करपा जाय. सो ती तुमकां दाखयता. तुमी बी अशी रेसिपी फॉलो करता आमची. पळय सो ऑलरेडी कापल्या. इतके अळम्या खातीर मम्मीन इतकी सोय घेतला. आय थिंक एक नाल दिसता. एक कितके कळे आसा, कितके कळे 50-25 80 कळे खंय बारीक कळे आसा, बट 80 आसा. कितकी म्हारग आसा जाणा अळमी फोणे विचारल्यार बी. सो 80 अळम्या खातीर आमी आय थिंक एक नाल घेतला फूल. आतां हांगा मसालो घालून आसा पळय, हळडी मिरची पावडर घालून मम्मी हें करतली, भाजतली. तो म्हणल्यार हांव नाल्यार हांकां हें करता, एक जाणां अशें कट करता. नाल्यार टायम घेतला मस्त. अळमी खावपाची खूब उमेद आशिल्ली. तरी पळय अशी जी आसा पळय तांकां मदीं तोडप आनी बारीक बारीक कुडके करप तेंचे. तुमी खाल्या कोणी आजून खाली तुमी श्रावणा कोणी खावपाक जाय. बिकॉज मम्मी बी आहा पळय आमची ती कितें करता श्रावणान खायना, बट आमी दोगां खाता, आमकां तशें कांय ना स्टील. बट आजून मेरेन आमी खावनाशिल्ली, इतकी येयल्ली ती आनी फायनली आयज आमी खातली. अशें चांगले पीस करप. हे सुद्दां मोठे जाले न्हू आसूं तें. सो फास्ट करून काडटा. तें सामकें मातशें चड बारीक ना ती फोणे बी ना येदेत इतलें अशें दिसता. बारीक फास्ट करूया. आनी आमचे ते पत्र्यांचे व्हडलो पावस पडटा आनी पत्र्यांचो आवाज मोठो तुमकां आयता आसतलो आनी आमचो आवाज कमी येता आसतलो. इतकी जाली. तर न्हय पळय सगळे हांवें बारीक पीस केले. मीन्स थोडे जे कळे आसा पळय ते हांवें तशेंच दवरले, ते जाय नाशिल्ले नाखटांनी. नाखटां मोडटलीं काय बरी आसा बाबडी. आनी हें पळय अशा प्रकारे करप आसता. जर आपण हें करता जाल्यार कितें तें पातळ हें करता जाल्यार शिजतकीर मागीर इल्लें जालें तरी हांवें चड हें केलें, तें बारीक चिरले जाल्यार
मोठे मिडियम धरप हांगासर मम्मीन इथे हळदी घातल्या आनी 2 कांदे घेतले. कांदो बी असले करपाक चड जाय 3 सुद्दां घातल्यार चलता. सो हे मोठे कांदे 2 घेतल्या बारीक अशे आडवे चिरून. हे सगळे भाजून जातकीर हितून वयता वांटपाक. सो आनी भाजी मिरसांगे. आतां प्रॉपर मशरूम कशी करता हांगा सगळो मसालो काडून जसो आमी चिकनाक बी काडटा तसो. बट आमकां चड मसालो नाका सो तेच्या खातीर मिरयां मिरसांग घेतली आनी आमी डायरेक्ट रेडीमेड मसालो गरम मसालो मेळटा पळय तोच घालतली नाजाल्यार ते चड मसालो तोंडाक मेळटा म्हणून. आनी मिरयां जाय मिरयां जाय पडटा अळम्या खातीर. सो फुडलो प्रोसिजर तुमकां आतां दाखयतलें. इतले इंग्रिडियंट आमचे सगळे रेडी आसा. सगळ्यात पयलीं हितून घातलें आमी तेल आनी आतां ह्यो सगळो मसालो जेतून आसा लसूण घेतल्या मिरयां कोथमीर आनी मिरसांगे इतकोच. आतां एका 2 मिनटां तरी रोस्ट करप आनी मुखार मागीर तितून कांदो घालपाचो. सो आमी मम्मी करता आमकां कळत ना करपा अशें. चिकन सोडून आमकां नॉन वेज आयटम कळटा वेज तितलें कळना. आनी ही अर्दी आमी सायडीन हेचे किसमोरी खातीर दवरल्या. ती सोय घालून बेश्टी करता पळय विदावट सोय घालनासतना अशें तळसून करपाक इतकी. आनी ही सगळी हितून ऑनियन बी घातले तितून. ह्यो कित्याक दवरला ती फाल्यां करपाची सकाळीं. तर आमी दोनी सुकी प्लस ही पातळ आतांच करतली हे रातचे. ही पातळ रोसाचें म्हणजे शाकोती चिकन शाकोती कशें करता तशें. हें पळय जालें सायडी काडून दवरला. हें नुवरे उपरांत मागीर वांटपाचें. सो तुमकां हांव सारकी प्रॉपर अळम्याची रेसिपी दाखयता. कांदो न्हू तो एक्चुली कमी जाला बिकॉज कांदो न्हू खूब जाय पडटा. अळमी न्हू ती तांकां मिरयांचे कण कांदो असो सामको बरो जाय जशें चिकन करता तशेंच करप आसता. सो तुमकां खबर कसो आसता रेसिपी तरी पूण आमी तुमकां दाखयता. हांव बसलेलें म्हणल्यार मम्मीन तितून सोय घातली. कांदो एटलिस्ट 5 मिनटां तरी फ्राय केलो आनी सोय आहा ती भाजून काडली बरे भशेन. आतां हेका निवोवपाचें आनी वांटून घेवपाचें. हे आनी हे दोनी वांटपाचें वांगडाच. आनी पावस येता तुमकां आयको येता काय ना खबर ना म्हजो आवाज बट हांव तुमकां सांगता कशें कितें करप तें. सो मस्त अशी सोय आनी कांदो भाजलेलो आसा आनी हें वांटपाचें. सोय म्हाका चड अशी दिसता पातळ जावपा खातीर. फाल्यां आमकां जेवपाक बी जाय न्हू सो तेज्या खातीर आमी ती चडूच केला. आनी अळमी आय थिंक कमी आसा एकूण बट आसूं आतां हे सगळें ग्रायंड करतली आनी अळमी सुद्दां धरपाची काय ती तितून घालपाची. आमटांची बदली काय लागना सोला घालप मागीर. सो आमटांचे बदलावप ना करून आनी ती सोला घालपाची. सो हे लोकणें म्हाका मम्मीन धुवपाक लायला कित्याक दुसऱ्या लोकड्यान खंय भाजी आहा सो हांव हें धुवता. तर म्हाका मम्मीन स्टंट करपाक लायला. हांवें आतां न्हू हें बेगीन दिवपा खातीर ड्रमान हाडून दवरला सोय आनी भितर सोय गेली जाल्यार सगळें वेस्ट. तुमकांय दाखोवया म्हणला. हें पळय गेले जाल्यार गेली. हांव आतां गॅसा कडेन वयता हेंकां निवोनी हांगासर. ही अळमी जी आसा मम्मीन शिजोवपाक दवरल्या आनी वांटण जें आसा तें सुद्दां रेडी जालां. बरें अशें जालां. 2 तितून सोलां घालपाची नाल्यार ती बुळबुळीत जाता. अळमी आसता न्हू 4 सोला घालप 2 आसले. इफ जर चड अळमी आहा जाल्यार 4 घालप. आतां आमची इटी कळे आशिल्ली म्हणल्यार चडूच जाली ना ती सो 4 घातलें. कित्याक अळमी जी आसता पळय ती हें आसता बुळबुळीत. आनी सायड बाय सायड आमी सुकें बी केलें. हांव सांगलेलें पळय तुमकां आमी सुकें करतली हे चपातीक घालता रातचें खावपाक तें बेश्टें इल्लें केलां. आनी आतां फाल्यांची तयारी करून दवरल्या. मॅगी मसालो इल्लो घालुया न्हू. तर आतां हे हितून सगळें मिक्स करपाचें.
आणि हितून आणि सुगला नाका मसालो करता. आसा पळय तो घालूं शकता जाल्यार तुमचे ना गांवठी चिकन मसालो चिकन घालुया. जाल्यार चिकन मसालो सो चिकन मसाल्यान चड बरी टेस्ट येतली आनी हितून हांव ह्यो मॅगी क्यूब घालता आनी बरो टेस्ट येवपाक येता. आनी इल्लें घालुया उदक. घाल इल्लेशें. हांव हितून घालता मॅगी मसाला फूल याद ना हें घाल गो. कशी तरी फोडली दी दाखल्यार. मसाला घालुया. आतां वांगडाच हितून मसाला घालता डबे आनी डबे. मिरची पावडर बी घालप नासता न्हू. नाका मिरची घातल्या. ऑलरेडी मिरच्यो घातलेली सो मिरची पावडर सोड तो नाका. मसालो सोड. सोड नाका चिकन मसाला. मागीर जर टेस्ट टेस्ट करून घालूया. तर आतां हें मस्त अशें शिजोवनी बरें टायम मागीर आमचे मशरूम रेडी जातले. फायनली अळमी जी आसा आमची मस्त अशी जाली आसा. तुमी पळोवपाक शकता कितली टेस्टी लागता जाणा रुचकर. आनी इतकी अळमी जाली पळय कितकी इल्ली दिसता पळोवपाक ना तितून अळमी चड. आनी तितून आमी कोथमिरेची पेस्ट एड केली आनी बरी लागता. सगळो धुंवर येयलो. वा गोवन अळमी मस्त अळम्यांची शाकोती मस्त पावा वांगडा खावपाची. आतां आमी चपाती करतली आनी ते सुकयला पळय तेतून आमी खातली. सो मम्मी पळय हांगासर पीठ मळटा आनी आमी टेस्ट हांवें तुमकां दाखयली उदक टेस्ट करून आनी तुमी पळोवपाक शकता. आतां आमी बसलेली बेश्टी टी व्ही चालू केल्या अळमी करून उदक जाली आनी तुमी उदक गवारेडे पयलेच आसतले आमगेले व्हिडियो. सो इतको आमकां भंय आसा पळय गवारेड्यांचो बी हांगासर. अशें खूब फावटी मेळ्ळे दिस टायम आमकां सारको शूट करपाक मेळ्ळो. ह्यो आमचो बाबू. हेजी मजा सांगपाचें म्हळ्यार ह्यो म्हाका पेटो दिसलेलो बट तेणी पयर एक पील काडलें. तोच पेटो आसा इल्लोसो आनी तेणी पील काडलें. तर हांव किचनांत येयलें दाखोवपाक. पळय चपाती करपाक लागल्या. शीत ना न्हू कोणा जाय ते जेवा आसा. चड करून म्हाका शीत जाय बट ते पळोवया मागीर कितें तें. चपाती खावपाक शकता बिकॉज ते कालोवपाक रोस केल्यार तेतून खातली आमी तेतून बरें लागता. सो चपाती बी भाजता तुमी पळोवपाक शकता आनी गॅस तुमी इग्नोर करा आमचो बिकॉज डर्टी आसा. ते तुवें मम्मी गॅसार दवरलेलें तें गॅसारूच दवरलां. असो तर मागीर तुमकां डायरेक्ट मेळटा हे चपाती बी खाता आसतना टील देन सगळी मम्मी आनी करून चपाती. सो आतां आमी हे खाता अळमी आनी चपाती जेवपाना बेजार येता जेवपाक. वाव सो यम्मी मशरूम आनी रोस. मशरूम आनी चपाती एन्जॉय करतलें हांव भायर बसून. बरें लागता चड स्पायसी बी जावना. सो आयच्या ब्लॉगान म्हाका दिसता फक्त आमच्या मशरूम रेसिपी दाखयली. गवार रडयले न्हू कामाच्यान येता आसतना सो मागीर अर्दवर मायज भायरूच उरलें म्हणल्यार थंय तांकां पळोवपाक आनी मागीर आनी टायम जालो सो लेटूच घरान येयली आनी कितें करतलें. सो तेन्नाच अळमी हाडलेली. ती रेसिपी आमी तुमच्या वांगडा शेअर केली. जर तुमकां आवडली जाल्यार तुमी ती रेसिपी ट्राय करा. बाय बाय.